जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान होय आमकां सैत मेळटा हालेलुया जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान जीवसार पडून मेळटा ताच्या नावान उबी रावल्यार कोणाच्यानच आमचेर वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र नावान होय आमकां सैत मेळटा। लुकाचें शुभ वर्तमान। आपल्या शिसा मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणें करून आसलो। तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, लोक म्हाका कोणसो दवरता? आनी तांणी अशी जाप दिली, कांय जाण स्नानदातार जुआंव, दुसरी एलिजा आनी हेर तूं नव्यान जिवन जाल्लो कोण एक आदल्यांतलो प्रवादी म्हूण दवरतात। ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोणसो तुमी दवरतात? सिमोन पेद्रून उलोवन म्हणलें, देवाचो अभिशिक्त, पूण हें कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण ताणें खोरायेन तांकां आज्ञा दिली। ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायते सोसूंक जाय, जायत्यांनी याज्ञिकाच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायरावंक जाय, ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत जावंक जाय। देवाचें उतर हें।